तुम्ही तुमच्या मदी आणि लोकांमध्ये बांदिल्लो एक व्हड पूल ताजी गवाय ताजी साक्ष आम्ही पळयतात। हांव तुम्ही एक राजकारणी मनीस म्हणून हांगा येवंक ना, पण हांव मुख्यतः आयला तुमच्या विशयी माझ्या मनान आशिल्लो आदर असा म्हणून पुन्हा स्वीकारावा लागेल आणि दिगंबर कामतजी यांच्या कार्यकाळामध्ये जसं गोवा विकसनशील राहिलं तसं पुन्हा विकसनशील गोव्यासाठी आपल्याला दिगंबर कामतजी यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहावं लागेल। ये सरकार की मैं कहूंगी, जो सरकार है यहाँ पर, उसकी सबसे बड़ी नाकामयाबी आप लोगों के सामने मडगांव में है कि आज अगर आम जनता के लिए वो एक अच्छा सा अस्पताल नहीं बनाकर दे सकते। 5 वर्षात या सरकारान जर कितें केलां आसत जाल्यार म्हाका राजकीय नजरेन राजकीय तशेंच वैयक्तीक पातळीचेर सोंपोवपाचो प्रयत्न केलो। तरेतरेचे आरोप करप, फाल्स बगलाट घालप, इतलेंच न्ही जाल्यार म्हाका भितर उडोवपाचो सुद्दां प्रयत्न जालो। पूण एक फाटल्यान उबो रावलो म्हज्या देवाची सासाय। देवान सांगलें की तुवें गरिबाची कामां केल्ली आसा, तुजेर कसलोच अन्याय जावपाक आपूण दिवपाना। आनी दुसरे उबे रावले सगळे मडगांवकार। आज जे सत्तेर आसात, हांव नकळो तांकां कसली स्वप्न पडटा म्हणटा ते सांगतात हे प्रोजेक्ट केले ते प्रोजेक्ट केले। जे मडगांवचे हॉस्पिटल गरिबा खातीर उबारपाचो हांवें प्रयत्न केलो। 5 वर्सां ते हॉस्पिटल तशाचे तशें रडटा, ते अश्रू ढाळटा, विचारता आपल्याचे कित्याक ओपनिंग करणार। आनी आतां ते म्हणटा नवें सरकार येवं दी, नवें सरकार येतकीरच आपण ओपन जातले।